आसा, ओल्ड ट्रेजर आसात, रिस्टोरेशन एंड कन्जर्वेशन खूप अत्यंत गरजेचें. गोंयान भितर अनेक असे किल्ले आसात जे किल्ल्याक खूप मोठो इतिहास आसा. खूप मोठे शिवाजी महाराजा सारख्या राजांनी हांगा आपले कर्तृत्व दाखयल्लें आसा आनी हांगा किल्ले बांदलेले आसात. सो तातूंत इतिहास सोदून काडपाचो आमी प्रयत्न करता. अजून अभ्यास करचो पडटलो. ह्या किल्ला बांदपाच्या फाटली भुमिका आनी हे बांदपी कोण आनी ताजे फाटल्यान उद्देश कितें आशिल्लो आनी हे थोडेशें काडचें पडटलें. आनी कोणी आयल्या नंतर ह्यो सगळें पळोवन कोणाक कांय कळना. आमी पयलें म्हणल्यार कितें केलां, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आयज आमचे बरोबर डायरेक्टर आसा निलेश फळदेसाय आसा किंवा आर्किओलॉजीचे ऑफिसर्स आसात. हांचे कडल्यान आमकां आमचे कन्जर्वेशन आनी प्रिजर्वेशन रिस्टोरेशन हें काम जावपाकच जाय. म्हणजे म्हयन्यांतल्यान एक 2-3 किल्ले किंवा सायट्स ह्यो नॉर्मली आमी पळयतात. तातूंत भितर आमचे जी हिस्ट्री आसा ती रिवील करपाक जाय, लोकां पर्यंत पावपाक जाय की गोवा हो अगेन एंड अगेन म्हणजे पुर्तुगालाच्या पयलीं आदिलशाह आनी बाकीचे सगळ्यांची इन्वेड करीत आसा. आनी हे सगळे परकीय सत्ता हांगा येवन रावली, गोंयचेर राज्य केल्या. पुर्तुगीजांनी 450 वर्स राज्य केलें आनी तेच्या नंतरय आमचे गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा, गोंयची कला आनी आमचे कॉस्ट्युम्स आसात, आमचे रितीरिवाज आसा, आमचे देव देवता आसात ते नश्ट करपाक शकले ना. म्हणजे ही राजवट, अनेक राजवटी आयल्यो, अनेक राजवटी गेल्यो, पूण गोंयकारांनी गोंयकारपण आनी आमचो धर्म आनी आमची संस्कृताय सोडली ना. हातूंत भितरल्यान आमकां हिस्ट्री शिकपाची गरज आसा. ह्या हिस्ट्रींतल्यान गोवा पयलीं कितें आशिल्लें आनी आतां आमकां हे जे ओल्ड ट्रेजर्स आसात ते मेनटेन कशें करपाचे, आमची हेरिटेज कितें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या बाकीचे इतर जे हे आसात ट्युरिस्ट आसात त्या ट्युरिस्टांक बरे तरेन ट्युरिझम सर्कीट गोंयचे विशीं म्हायती उपलब्ध करून दिवपाचो प्रयत्न आसा. म्हणून हांव आर्किओलॉजी आर्कायव्ज मिनिस्टर जाले नंतर अशा सायटीचेर चड इम्पॉर्टन्स दिता आनी त्यो रिवायव करपाक, त्यो रिस्टोर करपाक, कन्जर्व करप, ते कन्जर्वेशन आनी प्रिजर्वेशन रिस्टोरेशन हें काम जावपाकच जाय. त्याच बरोबर इतिहास आमकां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आनी त्याच बरोबर ज्यो सुविधा आसात त्योय निर्माण करपाक जाय. आयज आमी आमचे हो किल्ल्याची देखरेख करपा खातीर हांगा विध्वंस जावचो न्हय, मोडतोड जावची न्हय म्हणून आमी सेक्युरिटी गार्ड दवरला. हांगा जे कितें वेजिटेशन जाता, हांगा कितें किल्लता, कितें बुशीस जाता ते क्लियर आमी वर्सान वर्स करता. हाच्या भायर हो ट्युरिझम स्पॉट जावपाक जाय. आतां आमचो एअरपोर्ट आयिल्लो आसा, हांगा एक म्युझियम किंवा कल्चरल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट झोन आनीक हाचे पयलींची आमची वास्तू आसा ताजी हिस्ट्री ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतात. फॅसिलिटीज ज्यो ट्युरिस्टांक आयले नंतर जाय, हांगा कितें तरी इटरीज जाय, हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज जाय, हांगा एखादे वेळ आमकां एडिशनल जागा खंयच्यानी मेळटा जर जाय जाल्यार कितें थंय कोणाक स्टेईंग अरेंजमेंट जाता जाल्यार तें पळोवपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.